नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. आयतारा उसरा राती वागातोरांतल्या एका हॉटेलाक अचकीत उजो पेटलो. शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागला आसूय असो अदमास. घडणुकेत सुमार 1 लाखांचे सामान उज्यांत लासून काबार जाल्ल्याचे हॉटेलाचे धनी सांगतात. जाल्यार कळाव करिनासतना सगळो उजो पालोवन सुमार 20 ते 30 लाख रुपयांचे सामान वाटयल्ल्याचो म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाचो दावो. आमकां म्हापसा कंट्रोलच्या रुमान 951 फायर ते कॉलाची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. आमकां त्या कॉलरान सांगलें रॉयल पॉल हॉटेल नियर पेट्रोल पंप वागातोर हेका उदो पेटलो. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाची ड्युटी करून आमची फायर व्हेकलान आमी हांगासर टर्न आउट केली. इमिजिएटली हांगासर आमी येवन ते पयले रॉयल पॉल हेचो हॉटेल आसा ते फर्स्ट हेजे फ्लोराचेर वयले मागीर आनी फ्लोरार उदो पेटलो. इमिजिएटली आमच्या व्हेकलान आमी फायर फायटींग कितें स्टार्ट केलें आनी आमकां अशें दिसून येयलो हो खंय तरी उजो तो वाडो शकता म्हणून तितले वयर पेटलें. इमिजिएटली आमी पोरोरीम फायर स्टेशना वयच्यान रिइन्फोर्समेंट मागलें आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरीम फायर स्टेशनाच्या हेजे वांगडा पयलीं आमी फायर तो कंट्रोल तो केलो आनी तेज्या उपरांत आमी आतां तो फायर कंप्लिटली एक्सटिंग्विश ते केला. पण आमी त्या मॅनेजराक कितें विचारलें तो म्हणटा वयर स्ट्रक्चराचेर थोडें सामान आसतलें. एक्झॅक्ट तो म्हणटा कॉज म्हणटा तो सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्कीट पूण एक्झॅक्ट तो सांगपाक नको. पण ग्रावंडाचे वयले कितें तेजें मटेरियल कितें स्टोर केलें तेणी उडोवन ते राफ्टर्स बाकीचें कितें आसलें ते तेजें ऑलमोस्ट सगळें ते जळ्ळें. ग्रावंडाचे सकयल काय तिचें ऑलमोस्ट तेजें लॉस अशें कांय ना. लॉस तो म्हणटा लाखाचे वयरूच आहा म्हणटा. पण जवळ जवळ आमी 20 ते 30 लाखाची तेजी प्रॉपर्टी हांगा सेल केल्ली आहे. विथ द हेल्प ऑफ म्हापसा आनी पोरोरीम फायर स्टेशन दोन्ही वॉटर टेंडर हे वापरून आमी कंप्लीट हो फायर एक्सटिंग्विश केला. हॉटेल हे ऑपरेट आसलें सर? हॉटेल तो म्हणटा वयर म्हणटा पेंटिंगाचें काम चालू आसलेलें म्हणटा मॅनेजर. सो तेजे जे ते रिसॉर्ट आसा 2 आसा तेजे फुडें आनी फाटीं. फुडले आतां सद्या जो खंय इन्सिडंट जाला फायराचो तो म्हणटा इट इज अंडर म्हणटा तो रिपेर म्हणटा तो. पण एक्झॅक्ट आमकां तेणी इन्फॉर्मेशन दिवना पण रिपेर म्हणटा. पण एट द टायम ऑफ इन्सिडंट म्हणटा सकयल तेजे मनीसूच आसलेले ऑक्युपायड नासलेले गेस्टार. एक्झॅक्ट आतां तेजो जेन्ना आमी RM कोण येतलो तो एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां. तशें आमी वयलें कितें फायराचें कितें आसा तें कंप्लिटली तेजें क्लियर तें केलां आनी हॉटेलाचें जें सेकंड पार्ट आहा तेका कांयच तेजें लॉस तेजें तें जावना. सो वयलें तेजें ह्युमन इंजरी कितें ड्यू आसा? टू शॉर्ट सर्किट इट इज. तो आतां सस्पेक्टेड म्हणटा शॉर्ट सर्कीट. एक्झॅक्ट तेणी आमकां कॉज ऑफ फायर कितें तें सांगूना. तो म्हणटा भायर आसलेलो म्हणटा थोडे भितर. एक्झॅक्ट तो जेन्ना फाल्यां आमकां दितलो पळय तेन्ना तें कळटलें. गोंयकर बाब जेन्ना ही आग लागली तेन्ना कोण तरी गॅस्टूय भितून आसले तांकां मातशें थोडे इजा जाल्या म्हणटा कितपत खरें आसा हें? ना आमी ताका विचारलेलें स्पेसिफिकली एट द टायम ऑफ इन्सिडंट तुमचो कोण तो जो आतां कोण हांगासर तो प्रोडक्शन मॅनेजर आहा आनी कोण फाटल्यान तो फ्रंट ऑफिस आहा तो म्हणटा तो ऑक्युपायड ते नासलेले. तो म्हणटा इट इज अंडर द रिनोवेशन म्हणटा फ्रंट ऑफिसवालो. कोण बायलां आसली भितून? हां कोण आसले सर भितर? भितर म्हणटा तो भितर कोण सकयल म्हणटा वयर म्हणटा कोण नासलेले. वयर म्हणटा पेंटिंगाचे मटेरियल एक्झॅक्ट तो आतां सांगना सकयल कोण आसलेलो काय काय ते तेणी इन्फॉर्मेशन आमकां पास ती करूना. आनी ताका विचारलें उदय म्हणटा तो आमी म्हणटा भायर उबे आसलेले. वयल्यान म्हणटा केन्ना उदो स्टार्ट पळय जालो इमिजिएटली तेन्ना तेणें आरडे करून फायर ब्रिगेडीक आपयले. पण इंजरीज म्हणटा तो काय ना. सकयल म्हणटा तेजेच कोण मनीस आसलेले इमिजिएटली भायर सरल्यान तेणी फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा मंत्रालयात भौमाच्या थळाव्या वांगडा मिटींग घेतली. नॅशनल हायवे एक्सपान्शना विशीं ही बसका आशिल्ली. ह्या मिटिंगे वेळार मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांक प्रकल्पाच्या पुराय कामाविशीं प्रेझेंटेशना वरवीं म्हायती दिली. फाल्यां खंय PWDचे अधिकारी भोवमा वचून लोकांक रस्तो जावपी सायट दाखयतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा भौमाच्या लोकां वांगडा नॅशनल हायवे एक्सपान्शना विशीं बसका घेतली. ह्या मिटिंगे वेळार मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांक प्रकल्पाच्या पुराय कामाविशीं प्रेझेंटेशना वरवीं म्हायती दिली. जाल्यार ह्या सरकाराचेर विश्वास ना अशें म्हणीत बायपासा विशीं क्लॅरिटी दिवची अशी मागणी लोकांनी केल्या. तशेंच एक्सपान्शनाक विरोध करून बायपासाची मागणी केल्या. आमी भोमा साकून येयल्या नॅशनल हायवेचेर हेका लागून उलोवपाक लागून आमी हेजे कडेन आमच्या मिनिस्टरा कडेन आमकां कितें सांगपाचें सांगलें. आमी ताका कितें विचारपाचें सगळें विचारलें. तो म्हणटा कितें आमकां असो फ्लायओवर काडटलो पंचान आमी वयपाचें भितरल्यान येवपाचें देवळां वयचें ना कांयच वयचें ना तेणी सांगलें. म्हणून ताका आमी आतां निमाणो एक प्रश्न विचारलो की इंजिनियरांक मेजून दाखय म्हणून कितलो 60 मिटर कोर्टाक 60 मिटर चलता आमचें. तो सांगता आमकां 25 म्हणून. हे आतां सगळें फोटींगपण हे कित्याक उलयता. आमी सांगलें तांकां बायपास काडून दिया म्हणून आमकां बायपास काडून दिना कित्याक ते तेजेर विचार करात म्हणटा तुमी. आमचो डिमांड गांवकाराचो फक्त आणि फक्त म्हणजे बायपासूच आसतलो. बायपासाच्या शिवाय दुसरो कांयच आमकां आमच्या मना सारको जावचें ना. आमकां ऑप्शन कितें आसा फक्त आमकां बायपास जाय. तो आमकां शेतांतल्यान करचो म्हणून CM कडेन मागला. कित्याक आमचे जेन्ना रस्तो तुमी कसोय कितेंय वांटून करा आमकां घरा गेली म्हणून आमकां व्हडलें पडलेलें ना.
घरा गेली फाल्यां काय खंय तरी कोण नाल्यार कोण बांदतलेच. पूण कशें आसा जेन्ना आमची देवस्थानाची कल्चर वयतलें आनी फाल्यां काय आमची जी कल्चर जो चलता तो बंद पडटलो, त्या खातीर आमी ताका सांगलें की आमकां बायपास करून दिवचो. भोमा खाजन आणि शेत जमीन आशिल्ल्यान थंय बायपास शक्य ना. जी 4 घरां मोडची पडटात तांकां जमीन आणि घर बांदपाक पयशे मेळटले. हेर खंयचीच घरां वा देवळां मोडचे नात म्हण लेखी बरोवन दितले. मुख्यमंत्री उलयलो. एक म्हणजे देवळाचो येदो सुद्दां खूब मोव वचना. एक वेगवेगळे चुकीचो समज हो तेंच्या तकलेंत आसा. तरी ते तांकां एक्सप्लेन केलें तें तांकां पटलेंय बी. दुसरी गजाल तेंच्या तकलेन आसलें 60 मिटरचो रस्तो आमी करता म्हणून, पण आमी 60 मिटरचो रस्तो करिना. तोय कोणी तरी तेंच्या तकलेन गैरसमज घातलेलो. आमी फक्त तेचेर 25 मिटरचो रस्तो करता. तिसरी गजाल तेची एका देवळा कडल्यान दुसऱ्या देवळा कडेन वचपाकूय कांयच प्रॉब्लेम जायना. घरां वयता म्हणजे तेची 60 म्हणजे जवळपास 40 घरां वयता असो तेंच्या तकलेन आसलो. फक्त वयता भितरली 4 घरां. ओके, 4 घरां भितरले 4य ओनर थंयसर आशिल्ले. एकट्याचीच 2 म्हणजे एकट्याचें दुकान आनी घर, त्या 4य जाणांक आमी वेगळे 4 प्लॉट दिता आनी वेगळी 4 घरां तेंची बांदपा खातीर आमी पयशेय दिता. आनी उरल्या ल्हान गाडे थंयसर जे एक्वायर केल्ल्या प्रॉपर्टीज रस्त्याक तेकोन आसात, म्हणजे ते गाडे खरे म्हणजे ते रस्त्याक तेकोन ताका थंयसर परत आसा तेचे देवळा कडेन जर घालूंक जाय आसत जाल्यार देवळा कडेन गाडे घालपाचें आमी प्रोविजनूय दिता. त्याची लोकांनी समजून घेवपाक जाय. थंयसर इन फ्युचर केन्नाच तसो एक्सिडंट जावचो न्हू, कारण हो प्रोसेस आतां कंप्लीट जायत येयला. 2007 चालू आशिल्लो नॅशनल हायवेचो प्रोसेस. नवीन प्रोसेस जावप म्हणजे बरें कठीण आहा, बट तरी सुद्दां ताचें जालें की दुसरो आनी एक प्रपोजल, तो खूब व्हडलो प्रपोजल, इको सेन्सिटीव खाजन लँड आनी हें सगळें आशिल्लें. पण ताका एक गजाल सांगला, फाल्यां आमच्या प्रॅक्टिकली इंजिनियर सायटीर वयता, तांकां तुमी कॉपरेट करात. ते तांकां थंयसर मार्कींग करून दाखयतले. मार्कींग करून तेंची प्रॉपर्टी येता काय ना तेंय कळटलें. तेज्यांनी बरोवन मागला, आमी बरोवनूय दिता. देवळाचोय कसलोच भाग वचना. ही 4 घरां सुद्दां तेज्या पलीकडे आमी कांयच वचना. उरलेली घरां जी नुस्ती मार्कींग तेंचें कन्फ्युजन आसा की सर्वे नंबर तो दाखयना म्हणजे त्या सर्वेची सगळीं घरां वयतली. म्हाका दिसता हे जे थोडे कोण जे आहा पळय तेन्ना चुकीचो सांगता, पूण तांकां विशय बरेच पटले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कला राखण मांडात कला अकादमीच्या टास्क फोर्स कमिटीच्या अध्यक्षाक चीट बरयल्या. कला अकादमीत वेवसायीक नाटकाच्या प्रयोगा वेळार जाल्ल्या घडणुकेचो ह्या चिटयेत निशेध केला. तशेंच प्रयोग सादर करपी कलाकारांची तशेंच प्रेक्षकांची कला अकादमीन संस्था म्हण माफी मागची अशी मागणी केल्या. कांय दिसां आदीं शरद पोंक्षेच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार माचयेवेल्यो लायटी पिकपाक लागिल्ल्यान नाटक कांय वेळा खातीर थांबोवचें पडिल्लें. दोनापावला रावपी एका सिनियर सिटीजन जोडप्याच्या बंगल्यांत घुसून 3 चोरांनी चोरी केल्या. इतलेच न्हय जाल्यार जोडपे न्हिदिल्ले कडेन तांकां बांदून घालून चोरी. आयतारा राती सुमार 12 ते फांतोडेच्या 4 मजगती घडणूक. चोर बंगल्याच्या सेक्युरिटी गार्डाचेर हल्लो करून भितर घुसले. घडणुके वेळार घरांत ह्या जोडप्या बगर आनीक कोण नासले. घडणुकेंत लाखांनी रुपयांच्या मोल्याच्यो वस्तू आनी पयशे चोरी जाल्या असूय असो अदमास. वास्कोच्या ड्रायव्हर हिल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब संस्थेच्या फुडारपणा खाला तरणाट्यांनी 1 नेशन 1 इलेक्शन धोरणाविशीं जागृताय मोहीम राबयली. लोकांक म्हायतीपत्रां दिवन देशभरात एकाच वेळार वेंचणुको घेवपाच्या फायद्याविशीं तरणाट्यांनी म्हायती दिली. वेंचणुको एकठांय जाल्यार देशाच्या संसाधनांची बचत, मनीसबळाचो योग्य वापर आनी कोट्यांनी रुपयांचो खर्च कमी जातलो देखून हे धोरणाची सरकारान बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी तरणाट्यांनी ह्या वेळार केली. 1 नेशन 1 इलेक्शन खाला वेंचणुको एकठांय जाल्यार देशाच्या संसाधनांची बचत, मनीसबळाचो योग्य वापर आणि कोट्यांनी रुपयाचो खर्च कमी जातलो. वास्कोच्या ड्रायव्हर हिल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब संस्थेच्या फुडारपणा खाला तरणाट्यांनी 1 नेशन 1 इलेक्शन धोरणाविशीं जागृताय मोहीम राबयली. तशेंच ह्या धोरणाची सरकारान बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी तरणाट्यांनी हे वेळार केली. 1 नेशन 1 इलेक्शना विशीं जागृताय मोहीम राबोवपी वास्को गोंयांतलो पयलो मतदारसंघ. मेन सांगा म्हणल्यार फर्स्ट आमी सगळे ड्रायव्हर हिल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल मेंबर्स हो इनिशिएटीव घेतला. आमी दाजी सरा कडेन गेल्लेले इनिशिएटीव घेवन की आमी हे 1 नेशन 1 इलेक्शना खातीर कितें तरी अवेरनेस करया म्हणून. सो दाजी सर म्हणपाक लागलो तुमकां आमी एक्चुली वास्को करपाक सोदताले ते म्युन्सिपालिटीच्या ऑपोजीट. पूण दाजी मागीर सर म्हणपाक लागलो की असो टोर्नामेंट जावपाचो आसा, ते टोर्नामेंटा कडेन तुमी हो इनिशिएटीव घेवन फुडें सर
सो दाजी सरान आमकां सपोर्ट केलो. आज कोण फर्स्ट टायम वोटर आसा ते म्हणटा की आपल्याक आतां एका वर्सान म्युन्सिपल इलेक्शन आयलें, ताच्या रोखडेंच एका वर्सान असेंब्लीचें इलेक्शन आयलें, ताच्या रोखडेंच 2 वर्सांनी परते एमपीचें इलेक्शन जायलें. तेन्ना ही पयशांची नाशाडी जी जाता आमच्या देशाच्या रिसोर्सिसांची, मॅन पावराची, बाकीच्या सगळ्या गोश्टींची ती जावपाक जायना. आनी त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता की एक युवक आज जेन्ना अशें चिंतता की ज्यो 60 वर्सां जाल्लें आसा ते चुकीचें आसा आनी हें जें आज आमच्या गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल घालां तें हें जाता, जेन्ना आमचो युवक जागरूक जाता तेन्ना सगळें बरें जाता. आनी त्या खातीर ताणें सांगलें तांकां परमिशन दिवचें म्हणून. माननीय नरेंद्र मोदीची जे स्वप्नांतले हो जो विशय आसा त्या विशयाक सपोर्ट करप ह्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. आनी त्या प्रयत्नाचो एक भाग म्हणल्यार युथा मदीं हें सगळें पर्कुलेट जावपाक जाय. कारण जो पर्यंत लोकांक कळना कितें एक्झॅक्टली उलयतात, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन म्हणल्यार कितें, जो पर्यंत तांकां कळना तो पर्यंत ताचो कांय अर्थ ना. आनी हो सारको सिस्टमॅटिकली सगळे स्तरा कडेन पावोवपाचो त्या क्लबान जो विशय घेतला त्या बद्दल क्लबाचें अभिनंदन. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या टायटन जंक्शनार आयतारा रातीं जाल्ल्या एक्सिडेंटात 71 वर्साचो विठोबा राणे सोंपलो. राणे नागोआ रावपी म्हण कळटा. राणेची स्कूटर फुडल्यान येवपी एका कारीचेर आदळ्ळी आनी राणे रस्त्यार पडलो. उपरांत थंयच्यान वचपी टिप्पर ट्रकाच्या व्हिला पोंदाक राणे चिड्डलो. जीएमसीत उपचार सुरू आसतना राणेक मरण. नगरगांव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास आनी भाव उदयाक पुलिसांनी अटक केल्या. आतां मेरेन तिगांक अटक. तिगांयनी गळो ओंदून खून केल्याचो पुलिसांक दुबाव. श्रवण खंय बापायक पिट्टालो. ताणें आदीं पुलिशेंत तश्यो कागाळी केल्ल्यो. श्रवणाक पुलिसांनी अटकूय केल्ली म्हूण एसपी अक्षत कौशलाची म्हायती. नगरगाव श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास आणि भाव उदयाक पोलिसांनी अटक केल्या. मजगती आदी अटक केल्ल्या वासुदेवाक 10 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. तिगांनी गळो आंदून खून केल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव. पोस्टमॉर्टमात गळो आंदून मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. The absence of struggle marks indicated the deceased likely knew the assailants. The post-mortem report confirmed that death had happened by manual compression of upper neck. We also were able to gauge that the rope around the neck had been put to probably distract the course of investigation. Later, during the interrogation, Vasudev confessed that 2 additional persons who had participated in the act. He identified them as Devidas Barve and one Uday Barve, who we later discovered was the father of the deceased and the brother of the elder brother of the deceased. According to Vasudev's statement, Devidas Barve had approached him on April 13th and hatched the conspiracy. It is worth mentioning that the crime records of Valpai police station has revealed that previously on multiple occasions complaints had been filed by Devidas against his deceased son. In these complaints, Devidas had accused his son of assaulting him. We have thus far found 5 non-cognizable complaints registered in Valpai police station, where the complainant is the father and the accused is the deceased son. Based on his complaint, previously Shravan had also been arrested. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. 16 एप्रिलाक पाडी जाल्ल्या एक्सिडेंटात भायर पडिल्ल्या 2 तरणाट्यांच्या फामिलींक बशीच्या दनयान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बशीच्या दन्याक आयतारा कुंकळी पुलीस स्टेशनार आपयलां हें कळटाच लोकांनी पुलीस स्टेशनार गर्दी केली. भरपाय दिवंक ना जाल्यार हाचे परस चड लोकांक एकठांय करून आंदोलन करतले तशेंच पाडीच्यान वचपी बशी आडायतले म्हण लोकांची शिटकावणी. 16 तारखेक पाडी जाल्ल्या एक्सिडेंटात 2 तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. आयतारा बशीचो धनी पुलीस स्टेशनार येतलो म्हण कळना फुडें थळाव्यांनी कुंकळी पुलीस स्टेशनार गर्दी केली. मात धनी आयलोच ना. भायर पडिल्ल्या 2 तरणाट्यांच्या फामिलींक धनयान लुकसाण भरपाय दिवची वा हाचे परस चड लोकांक एकठांय करून पाडीच्यान वचपी बशी आडायतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. 16 तारखेर रातचें इन्सिडेंट जालो पयलें सगळें जातकच 17 तारखेर जेन्ना पोस्टमॉर्टम करून आमी बॉडी व्हरपाचें आसलें पळय तेन्ना हांव सद्द्या नासलो हांव घरा कडेन आसलो. तांचे खूब बरें म्हाका भाव सगळे येयल्ले आनी त्या वेळार तेणी तूं सांगता की PI कडेन उलयल्लें. तेमी कितें सांगलें की जो पळय ओनर हांगा येना कित्याक ओनराचें डायरेक्ट लिंक आसा
जो ओनर येना तो म्हळ्यार आमी बडी हाताक घेवचे ना डायरेक्ट पी आय विसरून दिल्ले की आमी ओनराक शेनवार आयतार म्हळ्यार आपयता ते सांगले की आमी आयतार 10 येतली आयज पळयता तो म्हणटा ओनराक फोन लागना आनी पी आय कोण मॅनेजर फाल्यां येतलो म्हणून सांगला कळ्ळें न्ही फाल्यां येतलो काय ना तूं आमकां सारकें अजून खबर ना कित्याक आयज टायम दिल्लो जालें ना कळ्ळें सो आमची सिंपल डिमांड आसा तेमी सांगता पळय पी आय कॉपरेट करता सगळी करता म्हणून सांगलें तुजें कंपेन्सेशन कितें पार्ट आसा पळय तो कशें आसा तो फॅमिली आनी ओनरा मदीं जावंक जाय ओनरूच जर मोबायल बंद करून बसता जाल्यार तेची विश्वास करप पॉसिबल ना न्ही तुमी आतां फाल्यां तांकां सांगलां परत फाल्यां साहेबान सांगलां की फाल्यां तो येना जाल्यार आमी आपूण हाडटलो हांगा म्हणून म्हणजे खुबश्यो गजाल रेस्टॉरंट दिल्ल्यो गजाल केन्ना घडना आयज कितें आसा आमी सगळीं मुद्दम आयल्या म्हणून साहेबाक भायर आपोवन तुमकां सांगपाक लायले त्या उतराचेर आमी सद्या आतां रावले फाल्यां लाजीच पळयतले फुडें म्हाका दिसता परत ते हें पॉसिबल आसा पळय ह्या सीएमान हेचेर नोट दवरची की ह्या फुडें जे आसा आदिवासी लोक आमकां म्हणटा आणि आमी आदिवासी लोक रानां रावपी खरे आणि आमचे कडेन जी शास्त्रां आसा ती तर आमी रस्त्यार हाडूंक लागले जरी तर तुमी आमकां न्याय दिवपाक शकना जाल्यार ही शास्त्रां जी आमी घरा कडेन यूज करता ती आमी रस्त्यार हाडपाक फाटफुडें विचार करपा ना हे गोवोरमेंटान आनी आमची सीएमान नोट करपाची गरज आसा येणारे दीस जे आसा ते आदिवासी लोक आपल्याची रक्षण करपाक सक्षम आसा तुमची पोलीस डिपार्टमेंटाची जरी तर अशीच तर हलगर्जीपण चालू आसा जाल्यार आमी स्वताचो न्याय आमी फुडें घेतले प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या अपील्स कमिटीन शेनवारा आदेश दिल्ल्या उपरांत 2024-25 आय लीग फुटबॉल सर्तीत सगळ्यात चड गूण मेळिल्ल्या चर्चिल ब्रदर्साक जैतिवंत म्हूण घोशीत केले. या घोषणे उपरांत 2025-26 वर्साच्या ISLात चर्चिल ब्रदर्साक संद मेळटली. फुटबॉल वर्ल्ड कपात भारताक वांटेकार जाताना पळोवप हे म्हजें सपन, चर्चिल आलेमा उलयलो. 2024-25 आय लीग फुटबॉल सर्तीत चर्चिल ब्रदर्स जैतिवंत थारिल्ल्यान 2025-26 वर्साच्या ISLात चर्चिल ब्रदर्साक संद मेळटली. ह्या जैता उपरांत फुटबॉल वर्ल्ड कपात इंडियेक वांटेकार जाताना पळोवप हें म्हजें सपन, अशें चर्चिल आलेमा उलयलो. आज आख्या गोंयांत म्हगे सगळे मोगा गोंयकार भावांक जाय आशिल्ली एक ISLाची गोंयकारांनी गेम वचपाक तें खबर आशिल्ली लोकांक आनी सगळे आमची मोगल लोकांक खबर आसली. चर्चिल ब्रदर्स तरी गेले ISLान जाल्यार ISL फुटबॉल डिफरंट जाता गोंयांत. इंडिया इज द सेकंड लार्जस्ट पॉप्युलेशन. फुटबॉल म्हणटा तो रोगता इंडियेचे. तूं कर्नाटका वच, महाराष्ट्रा वच, केरळा वच, खंय वच फुटबॉल आमगे रोगता. फुटबॉल म्हाका वचना. ह्या वेळी म्हणटा एक आमगेलो एक चिंतप आहा इंडिये फुटबॉल केन्ना वर्ल्ड कपाक पावता म्हणून. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. नयबाग पेडणेच्या भगवान उत्तम कासकार म्हणटा त्या तरणाट्याक सातारा जाल्ल्या अपघातात मरण आयलें. शिर्डी वतना हो अपघात जालो. वाडदिसा निमतान देव दर्शनाक तो शिर्डी वतालो. वांगडा आनीक 3 जाण आशिल्ले, तिगूय साल्वार. उत्तम गाडी पार्क करून देविल्लो तेन्नाच ताचेर कंटेनर उमथलो आनी ताका आगताक मरण आयलें. नमस्कार. नयबाग पेडणे हांगातलो एक युवक तरणाटो हाका सातारा महाराष्ट्रा हांगा मरण आयलें एका एक्सिडेंटान. इन्सिडंट अशें आसा की भगवान उत्तम कासकर हो पेडणेचो तरणाटो आनी तेचे वांगडी 3 फ्रेंड शिर्डी वताले ते बड्डे सेलिब्रेट करपा खातीर. भगवान हाचे आयज बड्डे आशिल्ले ते सेलिब्रेट करपाक वता आसतना सातारा हांगा ते रावले आनी मुतपा खातीर भायर सरले. जाल्यार ह्याच वेळार एक एक्सिडंट जाले आनी ह्या एक्सिडंटान जे कंटेनर टर्न जाले ते टर्न जाल्या कंटेनरा खाला भगवान गावलो आनी हाका मरण आयलें. आनी तेचे वांगडी जी 3 फ्रेंड आशिल्ले ते बरे आसात, साल्वार जाले. पूण ह्या एक्सिडंटान नयबाग पेडणे हांगातलो जो तरणाटो जो आसा हाका मरण आयलें. ही जी एक्सिडंट आसा 11:30 सुमार ही एक्सिडंट सातारा हांगा घडल्या आनी तेची हेची जी बॉडी आसा त्या बॉडी जी आसा हाडपा खातीर तेंची फॅमिली महाराष्ट्राच्यान हांगा हाडपाची यत्न करीत आसात. एकंदर हो जो तरणाटो जो आसा पेडणेचो तरणाटो महाराष्ट्रा सातारा हांगा ताका एका एक्सिडंटान मरण आयलें. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. नोकर भरती खातीर खंयच्याय पोस्टाक कंप्युटराचें गिन्यान गरजेचें आसल्यार उमेदवारांनी इन्फोटॅक महामंडळ वा केंद्र सरकाराची मान्यताय आशिल्ले
संस्थे कडल्यान 6 म्हयन्यांचो कंप्युटर डिप्लोमा घेवप सक्तीचें. ज्या उमेदवारांनी कंप्युटर विशयांत डिग्री वा डिप्लोमा घेतला तांकां खंय सूट मेळटली. 1 नोव्हेंबर 2025 सावन हो नेम चालीक लागतलो. कार्मीक खात्यान नोटीस जारी केल्या. आमी कितलेंदा पळयताले की सरकारी नोकऱ्यो जेन्ना येताली तेन्ना थोड्या नोकऱ्यांक जे कंप्युटर नॉलेज आसताले ते कंपल्सरी आसताले आनी तेजे खातीर जो एक्सपिरियन्स आसतालो तो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या तरेची जी कन्फ्युजनां जाताली जेन्ना अशा तरेचे आसताले जाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आसा सरकाराचे तांणी मेमोरेंडम काडला आनी ह्या मेमोरेंडमान अशें मेन्शन केलां की ज्या नोकऱ्यांक ज्या पदां खातीर जी एडवर्टिजमेंट जातली आनी जे कंप्युटर नॉलेज ताका कंपल्सरी आसतले तेन्ना ते 6 म्हयन्याचे जे मिनिमम जे बेजीक आसता कंप्युटर नॉलेज ती सर्टिफिकेट आसल्यार जाता. जी सर्टिफिकेट गव्हर्मेंट अप्रूव्ड जावं गव्हर्मेंट अप्रूव्ड जावं जे इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आसा तशेंच नॅशनल गव्हर्मेंटाचे ताजे अप्रूव्ड आसत जाल्यार ती चलतली. तशेंच जे टॅक्निकल जे डिप्लोमा जावं डिग्री आसतले जे कंप्युटरान डिग्री जावं डिप्लोमा आसतले जावं जे इलेक्ट्रॉनीक अशें जे कोणाचें एज्युकेशन आसा ताका हो नेम लागचो ना कारण तेंचे कडेन ऑलरेडी जो डिप्लोमा जावं डिग्री आसतली आनी तांकां हो 6 म्हयन्याचो कंप्युटराचे जी नॉलेज जी सर्टिफिकेट जाय ती तांकां लागची ना. आनी हे जे नेम आसा ते 1 नोव्हेंबर 2025 सावन चालीक लागतले. म्हापसा मार्केटाच्या सब यार्डात फळां पिकोवपा खातीर आर्टिफिशियल रायपनिंग चेंबर घालची अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. फोंड्या यार्डात जशी फॅसिलिटी आसा तशी हांगाय घालची. आमकां कॅमिकल वापरून फळां पिकोवपाची नात विक्रेते सांगतात. जाल्यार यार्डाचो अपग्रेडेशनाचो DPR तयार करून अप्रुवला खातीर धाडला म्हूण म्हापसा सब यार्ड कमिटीचो आदलो अध्यक्ष अमय नाटेकार सांगता. म्हापसा सबयार्डात रायपनिंग फॅसिलिटी हाडची अशी मागणी फळ विक्रेत्यांनी खासा करून केळी विक्रेत्यांनी केल्या. केळी पिकयता आमी ती भट्टींक घालूनच सोन्ना नाजाल्यार अगरबत्ती नाजाल्यार आमी गायच्या शेणी ती यूज करून पिकयता. कितके दीस लागता? 3 दिसांनी जाता ते मातसो स्लो 3 3.5 4 दिसां म्हणल्यार कंप्लीट पिकता. खावपाक तुका 4 दिसांनी सारकें मेळटा. आतां ही आमची भट्टी आसा अशेंच आतां रायपनिंग चेंबर जावपाक जशें महाराष्ट्रान आसा तशें आतां अमय भाई नाटेकार आसलो चेअरमन तेन्ना तेणी एप्रूल घातला जाता जाता म्हणून हे वर्सा जावपाक आसलें अजून जावंक ना. कितें आहा ते आंब्याचें कितें आहा ते आमी हांगा घालूंक ना आंब्याचें ते वयरसूनच येयला आमकां घालून आमकांय कळना तें. आमचे कडेन ते मिटर बी कांय ना हे करपाचें. आतां ते आमकां नाका ते कॅमिकलां घालपाचें आमकां नाकाच. आमकां कितें आहा आमकां तेमी फोंड्यान ते हे करून दिल्या पळय कशें ते पिकयता तशें आमकां एक हांगा करून दिया. सकाळी गाडी येतात आमचे पळय भट्टी आमकां जाय तितले 2 टन जावं 3 टन जावं घालता ताका मागीर आमी गोबर सड आसता ताका गोबर रे ते भट्टी लायता फूल पॅक करता अगरबत्ती घालून भितून पॅक केले मातसो वारे भितून वचना ते गरमेकूच मागीर तिसऱ्या दिसा काडटा ते परवा पिकता. आतां म्हापसा यार्डान कितक्यो भट्टी आसा? भट्टी 7 भट्टी आसतली आनीक जाय भट्टी कित्याक आख्ख्या गोंयान मरे म्हापसा इतलो सेल खंयसरूच ना. हांगासून सावंतवाडी सावड्ड्या फोंड्या सगळे हांगा लोक व्हरपा येता कित्याक हांगा सवाय मेळटा म्हणून. जाल्यार यार्डाचो अपग्रेडेशनाचो DPR तयार करून अप्रुवला खातीर धाडला म्हूण म्हापसा सब यार्ड कमिटीचो आदलो अध्यक्ष अमय नाटेकार सांगता. म्हापसा आमी प्लॅन केल्लो म्हापसाचो ऑलमोस्ट प्लॅन सगळो DPR बीन सगळो रेडी आसला पण फक्त आमचो न्यू आमचे एग्रीकल्चर बील जेन्ना आयले ते खातीर फायनान्शियला खातीर आमचे आडून उरली ती फायल आनी आतां जो न्यू प्रोजेक्ट आतां दीस वील बी स्टार्ट अगेन आतां मागीर आमचो टर्म सोंपलो आतां न्यू प्रोजेक्ट आमचो जेन्ना स्टार्ट जातलो सो तितून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट रायपनिंग चेंबर आमी 100 टन्सचो प्लॅन केल्लो आहा प्लस कोल्ड रूम प्लॅन केल्लो आसा 2 टॉयलेट्स आसा आनी एक बरो म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट यू कॅन से इन ह्या रिजन कोस्टल वेल्थ आमचो एक बरो पैकी एक APMC हांगासर जावपाचो आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. सरकारान नव्यान ड्राफ्ट केल्ल्या म्हजी बस येवजणेक बसकार संघटनेचो विरोध. आतां नव्या येवजणे खाला किलोमिटरा फाटल्यान खंय फक्त 3 रुपया मेळटले. सरकारान पेंडींग फ्यूल सबसिडी आदी दिवची. खासगी बस मालक संघटनेचो सचिव सुदीप तामणकर उलयलो. फोंड्या बसकारांकडे बसका घेवन येवजणे विशीं जागृताय केली. अशीच खंय गोंयभर जागृताय करतले.
सरकारान नव्यान ड्राफ्ट केल्ल्या माझी बस येवजणेक बसकारांचो विरोध. गोंयभरच्या बसकारां जागृताय करतले म्हूण सुदीप तमणकर सांगता. आज फोंड्या जागृताय पेंडींग 37 कोटी फ्युअल सबसिडी आदी दिवची म्हूण मागणी. जे फ्युअल सबसिडीचे आमचे देणे आहा ते आयज पर्यंत सरकारान दिवंक ना आनी सरकार आमची थट्टा करता. म्हणजे खंय तरी एक थट्टा करून करपाचो प्रयत्न सरकाराचो चालू आहा. खंय तरी सरकारान आतां भुमिका घेतल्या की ती माझी बस योजना 2023 बंद करून माझी बस स्कीम 2025 हो एक नवो ड्राफ्ट सरकारान आता तयार केला आणि त्या स्किमी अंतर्गत ते 3 रुपया पर किलोमीटर दिवपाचे थारयल्या बसकारांक. मागीर दुसरे इन्शुरन्स प्रिमियम जो आहा तो भरपाचो थारयला. मागीर बसींक पेंट मारपाचो प्रायव्हेट बसी ज्यो आहा सरकार पेंट मारून दितले. मागीर परत 10 लाख ओल्ड रिप्लेसमेंट स्किमा म्हणजे नवी बस जर कोण हाडटा आपली पोरणे बसी रिप्लेस करपाक तेका 10 लाख. मागीर बसकारांच्या भुरग्यांक लग्न करता सरकार. मागीर नोकरी दिता बसकारांच्या भुरग्यांक. ह्या ड्राफ्टाक पूर्णपणान आमचो विरोध आहा आनी ह्या ड्राफ्टा बद्दल सगळ्या बसकारांक सांगपाक आयज पयली मिटींग फोंडा तालुक्यान हांगासर जाता. अश्योच मिटींगो सगळे कडेन जातल्यो. फ्युअल सबसिडी जे क्लियर करिना तो पर्यंत आनी खंयच्याच स्किमीचेर म्हणटा ती बोलणी ना. 18-36 कोटीचे देणे सरकारान दिवपाक जाय. एके बसीचेर जवळ जवळ म्हाका दिसता कमीत ते 6-7 लोक डिपेंडंट आहा. तेंच्यो फॅमिली डिपेंडंट आहा आनी हो सरकार सांगता तुमकां जॉब दितले स्वयंपूर्ण गोवा आनी ही सगळी फटींगपणां बंद करा. आमचे जे घामा कश्टाचेच आमचे कितें येवपाचे देणे ते दिया. आमी रस्त्यार घसघशीत बसी हाडटा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आणि आयचे बुलेटिन सोंपचे आदी पळोवया उत्तर कर्नाटकाच्या उडपीत जावपी भुताकोला. भुताकोलातली पात्रां नैसर्गिक रंगान रंगून आपली कला सादर करतात. धार्मीक सुवाळ्याक लोकांची घे गर्दी. कांतारा सिनेमात भुताकोला विशीं चित्रकरण जाल्लें. पळोवया भुताकोला. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.